नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आचारसंहिता आसतना नोकर भरती केल्ल्यान अकाउंट्स, रान आनी जनावर सांबाळ खात्याचेर संकट. वेंचणूक अधिकाऱ्यान सुरू केली चौकशी. 2 दिसांत पुलीस आनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्यो व्हडा प्रमाणात बदल्यो. राष्ट्रवादीचो बाणावलेचो आमदार मिकी पाशेकोन सोडली राष्ट्रवादी आनी आमदारकी. मिकी चल्लो गोवा विकास पक्षांत. काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या युती सरकाराचेर काडलो फोग. मिकीचे आता 6वें पक्षांतर. गोयचे लोकायुक्त विधेयक राष्ट्रपतीच्या मान्यते खातीर वचपाची शक्यताय. राज्यपालाक आसा निर्णय स्वातंत्र्य. ॲडव्होकेट जनरलान दिलो सल्लो. विधेयक पावले मान्यते खातीर राज्यपालाकडे. ईस्ट बंगालाच्या बेशिस्त खेळगड्यांनी क्लबाची प्रतिमा लायली वाट. साळगांवकारा आड मॅच हरले उपरांत फातोड्या घालत धुडकूस. कदेलां मोडली. क्लबाचे नाव घाण. लज वाऱ्यार. आता खबर विस्तारान. अकाउंट्स, रान आनी जनावर सांबाळ खातें त्रासांत पडपाक शकता. वेंचणूक आचारसंहिता लागू आसतना 23 तारखेर ह्या खात्यांनी सुमार 150 उमेदवारांच्यो मुलाखती घेतल्यो. मुलाखती खातीर पत्रां काडली जाल्यार कांय जाणांक ऑफर लेटरां दिलीं. हाची चवकशी मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान सुरू केल्या. ह्या खात्या कडच्यान जाप मागल्या. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण फुडल्या 1-2 दिसांत पुलीस निरीक्षक, उपअधीक्षक आनी वरिश्ठ अधिकाऱ्यांच्यो बदले जावपाच्यो आसात. 23 डिसेंबर ह्या एकाच दिसा मुलाखत घेवन नेमणूक पत्र दिवपाचो प्रकार 2-3 खात्यांनी घडला. अशा पद्दतीन सुमार 150 लोकांक नेमणूक पत्रां दिल्यात. ही गजाल वेंचणूक अधिकाऱ्यांच्या नजरेक आयल्या. वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी ह्या खात्या कडल्यान पुराय म्हायती मागयल्या. बीजेपीन कंप्लेंट दिली मास रिक्रुटमेंट चलता म्हणून. तेजेर आमच्या ऑफिसान सगळे सरकारी खात्यांतल्यान डिटेल्स मागिल्ल्यो. चडशे सरकारी खात्यांतल्यो डिटेल्स आमकां पाविल्ले सांगसर आनी तांचे प्रमाणे चडशे प्रोसिजर्स ताणें पयलीं केल्ले आसात. पूण काही खात्यांतले आमकां अशें दिसून आयलां की 23 तारखेकूच ताणें लास्ट इंटरव्यू घेतलो. 23 तारखेकूच ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिली. 23 तारखेकूच अपॉइंटमेंट दिलो. 23 तारखेकूच जॉईन जालो म्हणून. आमच्या म्हायती प्रमाणे तरी सरकारी खात्यान अश्यो गोश्टी घडणे अशक्य. आमी ताजेरूय तांचे कडल्यान डिटेल्स मागिल्ले आसात की 23 तारखेकूच सगळ्यो ह्यो गोश्टी करपा फाटल्यान म्हणजे कितें मशिनरीज ताणें अपॉइंट केल्ली काय म्हणून. गोंय सरकाराचे कांय वरिश्ठ अधिकारी, पुलीस अधिकारी आनी हेर कर्मचाऱ्यांची बदली करपाक सरकारान वेंचणूक आयोगाची परवानगी मागल्या. पुलीस डिपार्टमेंटाच्यो ट्रान्सफर ताणें थोड्यो केल्ल्यो आनी आमचे कडेन ताणें परमिशन मागलां ट्रान्सफर्स करपाक. आमी तें परमिशन कमिशनाक आमी तें तांचें लेटर कमिशनाक धाडून दिलां आनी कमिशनाचें परमिशन आयलें काय आमी तांकां कन्वे करतले आनी शक्यतो म्हाका दिसता 2 दिसां भितर कमिशनाचें परमिशन येतलें. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबरांकार जेसन सुवारेस आनी चलचित्र खबरांकार सुशांत पळ. राष्ट्रवादीचो बाणावलेचो आमदार मिकी पाशेकोन निमणे आमदारकी सोडली. शुक्रारा दनपारा ताणें सभापती प्रतापसिंह राणे कडेन राजिनामो दिलो. राजिनामो दिवन भायर सरतनाच मिकीन काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या युती सरकाराचेर फोग काडलो. उपरांत मिकी राष्ट्रवादींतल्यान भायर सरलो. तो गोवा विकास पक्षांत वता. हे मिकीचें 6वें पक्षांतर आसतलें. फाटले कांय म्हयने मिकी राष्ट्रवादीत आसून नाशिल्ल्यात जमा असोच आशिल्लो. राष्ट्रवादीने ताका हिशेमांतल्यान काडिल्लो. शुक्रारा ताणें ही गजाल अधिकृत केली. मिकीन दनपारां ताच्या आमदारकीचो राजिनामो दिलो. परवरे विधान भवनात सभापती प्रतापसिंह राणे कडेन ताणें राजिनामो व्हरून दिलो. थंयच्यान भायर सरतनाच मिकीन काँग्रेस आनी राष्ट्रवादीच्या सरकारा आड उलोवंक सुरवात केली. The way the government has been functioning, I had seen this government functioning, and after I had gone through so much, I decided to resign from this government as well as also from the party. I'm going to resign from the party also today because this basically I had given an opportunity to this government, Congress-led government, to give good governance to the people of Goa and Goans right from the year 2005. But I regret today
giving opportunity. This government literally ripped off our whole state of Goa and Goans. मात हाचे फुडें आपूण काँग्रेस राष्ट्रवादीचे तोंड पळोवचो ना अशें मिकी सध्या म्हणटा. आयज ह्या पक्षान ह्या सरकारान कसल्यो बारीक आमचे गोंयकारांचे कसले विशय आसात ते मांडीत जाल्यार सरकार दिल्ली धांवता. आमकां दिल्ली धांवता तसलो हायकमांड आमकां नाका. आमचे विशय आहा, आमचे गोंयचे पयलींचे विशय आहा, आमी हिंगा बसोवन गोंयकारांक सेटल करत आसा. त्या पासत आयज हो पक्ष हाडला आमी गोंयचो पक्ष बोर सरकार दिवपाक गोंयचे पयलींचे तुका म्हाका सगळे पयलींचे दिसती पडटा आसलो. त्या पासत हांव 1-2 येता म्हणून हांव 40 मतदारसंघान इलेक्शन कॅन्डिडेट घालतलो. बोर कॅन्डिडेट. दिस इलेक्शन न्यू सिलेक्शन to root out all the corruption. मिकीचो राजकीय प्रवास. फेब्रुवारी 2002 मिकी राष्ट्रवादीत गेलो. मागीर रोखडोच 2002 मायात मिकी UGDPत गेलो. जून 2003 मिकी UGDP सेक्युलरांत गेलो. जानेवारी 2005 मिकी भाजपात गेलो. 2007 जुनात मिकी राष्ट्रवादीत गेलो आणि आता डिसेंबर 2011 मिकी गोवा विकास पक्षाच्या वाटेर आसा. गोवा विकास पक्षाचे अध्यक्ष वियोला पाशेकोन मिकी राष्ट्रवादी आणि आमदारकी सोडून गोवा विकास पक्षात येतलो अशी घोषणा बुधवारा केल्या. गोवा विकास पक्ष 40 मतदारसंघांनी उमेदवार घालून थळाव्या पक्षाकडेन युती करपाचोय विचार करता. परवरेच्यान आमचो खबराकार बासुरी देसाय आणि चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. गोयचे लोकायुक्त विधेयक राष्ट्रपतीच्या मान्यताये खातीर वचपाची शक्यता न्हयकारूं नजो. विधेयक जाय जाल्यार राष्ट्रपती कडेन धाडपाचे निर्णय स्वातंत्र्य राज्यपालाक आसा. तशेंच कांय म्हत्वाच्या विशयांचेर राष्ट्रपतीची मान्यताय घेवप राज्य सरकाराक बंधनकारक आसा असो कायदेशीर सल्लो सरकारान राज्यपालाक दिला अशें मंत्रालयातल्या सुत्रांकडच्यान कळटा. बुधवारा हे विधेयक सरकारान मान्यताये खातीर राज्यपालाक धाडलें. गोंय लोकायुक्त कायदो 2003 वर्सा सावन हुमकळटा. 5 ऑक्टोबराक सुदारीत लोकायुक्त 2011 विधेयक विधानसभेत पास जालें. उपरांत तें मान्यताये खातीर राज्यपाला कडेन धाडलें. ताकाच म्हयनोभर गेलो. आपणे मान्यताय दिली तरी ते राष्ट्रपती कडेन धाडपाक जाय काय कितें हाचेर राज्यपालान सरकारा कडच्यान सल्लो मागलो आनी विधेयक परत सरकाराक धाडलें. 2 म्हयने जाले तरी ती फायल कायदो खातें, मंत्रालय आनी एडव्होकेट जनरलांच्या कचेरेंत गुटमयटाली. निमणो विशय बुधवाराक तडीक लागलो. सरकारान हाचेर एडव्होकेट जनरलांचो सल्लो घेवन फायल राज्यपालांक परत धाडल्या. मंत्रालयातली सुत्रां सांगतात ते प्रमाण राष्ट्रपतीच्या मान्यतायेची गरज आसा काय ना हें थारावपाची मोकळीक राज्यपालांक आसा. सुप्रीम कोर्टान कांय निवाड्यांनी ही गजाल स्पश्ट केल्या. मात कांय विशयांचेर राज्यपालांक राष्ट्रपतींची मान्यताय घेवप गरजेची अशें आसा असो सल्लो एडव्होकेट जनरला कडच्यान राज्यपालांक गेला अशें सुत्रां सांगतात. सगळे सुपस्कार जावन निमणें हें विधेयक 3 म्हयन्या उपरांत परत राज्यपाला कडेन पावलां. थंयच्यान तें राष्ट्रपती कडेन गेलें जाल्यार ताचो कायदो जावंक आनिकूय कळाव लागूं येता. ते उपरांत त्या कायद्या प्रमाण कायदो खात्याक लोकायुक्त नेम करचे पडटले आनी मागीरूच सरकार लोकपाल आनी ताचे खातीर कर्मचारी नेमपाक शकतलो. एकंदर परिस्थिती पळयल्यार सगळे वेंचणुके उपरांत तडीक लागतले अशीच परिस्थिती सध्या दिसता. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.